शहीदों को सलामी देगा। सलाम है शस्त्र।
उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून. भावा तुका याद आसा 18 जून. सर्गेस्त डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितेंतल्यो ह्यो वळी. 18 जून 1946 गोंय मुक्तीझुजांतलो महत्वाचो दीस. गोंयकारांच्या मनात गोंय मुक्त करपाची कीट पेटिल्लो तो दीस. गोंय क्रांती दीस. नमस्कार. मानादीक राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लयजी, मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक, मंत्री श्री रामकृष्ण ढवळीकर, श्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी श्री युरी आलेमाव, गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय, गोंय मुक्ती खातीर वावुरिल्ले स्वातंत्र्य सैनीक, मुखेल सचिव श्री पुनीत कुमार गोयल, पुलीस महासंचालक श्री जसपाल सिंग, तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ल्या समेस्तांक नमळायेचो येवकार. गोंयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लयजी आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांणी आनी हेर मानेस्तांनी हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्यात. आनी आतां बालभवनाचो पंगड पर्वरेच्या सरकारी विद्यालयाच्या पालवान सादर करता देशभक्तीन भरिल्लीं गितां. जवान
पवित्र हो मंगळार 18 जून 1946 दिसा मंगळाराच घडिल्ले क्रांतीन गोंय मुक्ती संग्रामाक वेगळे मोड दिले. पावसाक बदन आसतना, जुलमी पोर्तुगेज राजवटीक भियेन आसतना, आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना गोंयकार मडगांवां एकठांय जाले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या उतरांनी भारावन देशभरांतल्या फुडाऱ्यां कडल्यान प्रेरणा घेवन कितल्याशाच तरणाट्यांनी सुटके झुजांत उडी मारली. गोंय दमण आनी दीव स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय हांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें. नमस्कार. गोंयचो मानीस राज्यपाल श्री P.S. श्रीधर पिल्ले, मानादी गोंयचो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सेंट्रल मंत्री आमचो भाऊ श्रीपाद, आमचो मंत्री धवळेकार, सुभाष बाब, विरोधी पक्षाचो इवरी आलेमांव, चीफ सेक्रेटरी आनी IGP, समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबी. पुर्तुगेजाच्या राजवटीत पिडीत गोंयकारां मदें बंडाची ज्योत पेटोवपी राम मनोहर लोहिया आनी तांकां गोंयांत हाडपी डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस तशेंच तांकां तेंको दिवपी स्वतंत्र सैनिकां उगडास करपाचो हो दीस. लोहियान गोंयाक आपले ताकदीचे जाणीव करून दिवपी हो दीस. गोंय मुक्ती लड्यांतलो भांगराळो खीण लोहिया गोंयांत येवन ताणें आमकां जागे करून आसले जाल्यार घडये आमकां मुक्ती मेळपाची आनीक काळाव लागपाचो. पुर्तुगेजा आड गोंयकार झगडटाले खरे, पूण ह्या लढायेक दिशा मेळूंक नासली. निमणे कोण तरी दिशा दाखोवपी मनीस लागता जाल्यारूच अशी क्रांती घडटा. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें, पूण गोंयांत मुक्ती उपरांत दर एक सरकारान गोंयच्या विकासाक आपलें योगदान दिलें आनी त्या खातीरूच आमी आयज हेर ल्हान राज्यां परस विकासाच्या बाबतींत कितलेशेच फुडें वचपाक शकले. गोंय मुक्ती लढायांत वांटो घेतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकाच्या योगदानाची उगडास आमी ह्या दिसाक करूंकूच जाय. आयज गोंय जशें जशें फुडें वयता तशें तशें गोंयच्या मुखार कितलींशींच आव्हानां उबीं जाल्यात. आयज आमचें गोंयकारपण खरेंच टिकतलें काय कितें अशी भिरांत उप्रासल्या. सरकारान गोंयचो विकास करतना आमची स्वतंत्राय ओळखून राखून दवरपाक एक करपाक जाय. आमचें गोंयकारपण तिगोवन दवरतले जाल्यार आमकां दर एकल्या ती जबाबदारी घेवची पडटली. फक्त सरकाराची टिका करूंक ना जाल्यार सरकाराक दोश दिवंक जावचो ना. आयज गोंयकार फाटीं पडत आसात. तरणाटी पिढी रोजगारा खातीर झगडतात. फक्त भौतीक विकास जावन गोंयकारपण टिकचें ना. गोंयकारांनी दर एक क्षेत्रांत फुडें वचपाक पडटलें. धंदे वेवसाय आनी अदीक उदरगतीची सुत्रां गोंयकाराच्या हातांत कशी उरतली हाचोय आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. आमची संस्कृताय, आमची भास आनी आमची अस्मिताय तिगोवन दवरपाची आव्हान आयज आमच्या मुखार आसा. गोंयचें सैम राखतलो जाल्यार आमी टिकतले. विकासाचें धोरण तयार करतना हाचोय विचार करचो पडटलो. गोंयच्या मुक्ती खातीर पुराय भारत देशांतल्या लोकांनी आपली योगदान दिलां तेवूय आमी विसरूंक जायना. पर्यटनाच्या नांवा खाला कितलींशीं संकश्टां गोंयांत भितर सरल्यात. ड्रग्स, वेश्या
व्यवसाय आमच्या पर्यटनाक बदनाम करतात, पूण आमची पिढी एक काबार करत सुटल्यात. गोंयची जमीन भायल्या लोकांक विकपाचें सत्र सुरू आसा. ते आमी कशें थांबयतले हाचेरय विचार जावचो पडटलो. आयज स्वतंत्र सैनिकाची पिढा सोंपत आसा आनी गोंयची दूट नव्या पिढीच्या खांद्यार आसा. तांकां गोंयचो इतिहास आनी गोंयच्या मुक्ती लढ्याची माहिती जाणून खूब गरजेची. आमच्या शिक्षणाक पद्दतीन गोंय मुक्ती लढ्याची आस्पाव आसचो गरजेचो. फक्त नांवाक तो इतिहास आसूंक जायना, तर दर एका एक आसपाक जाय. आमी आमची गोंयचो फुडार ज्या लोकांच्या हातांत दितात तो लोक प्रमाणीक आसा हीच जतनाय आमकां घेवची पडटली. आमचो फुडार आमी थारावतले आनी त्या खातीर आमी जें कितें करतात ते विचार करून फुडें वचपाक जाय. धर्मीक एकचार हे गोंयकाराची ताकद. हांगासर केन्नाच धर्मा मदें वाद जावंक ना आनी तें एकचार आमकां राखचो पडटलो. आयज ह्या गोंयाक क्रांती दिसाच्या निमित्यान आमी गोंयकारांनी ते धर्मीक एकचार राखून दवरपाची सोपूत आमी घेवया. आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमच्या गोंयचो सांबाळ कसो पडटलो आनी तो त्या खातीर आमी एक जावया. नमस्कार. देव बरें करूं. तुमची दोन लायता. उपकारी सर. गोंय मुक्ती झुजा खातीर बलिदान दिल्ल्या झुजिल्ल्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रिणांत गोंय आनी गोंयकार आसात आनी कायम उरतले. तांकां आमचें नमन. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की ताणें उलोवप करचें. 18 जुनाच्या क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. पवित्र तो मंगळार सगळ्याक याद आसा. आयजूय बी परत एकदां मंगळार वार आसा. रगत जालें हून उदक जेगीत जालें रगत ही मनोहरराय सरदेसायची कविता हाच्या 18 जुनाच्या ह्या निमित्तांत सगळ्या समेस्त गोंयकारांक सदोदीत परत एकदां आमची उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद म्हणजे गोंयच्या स्वातंत्र्य प्रेमाच्या बद्दल सदोदीत सगळ्यांक याद करून दिता. आयच्या ह्या 18 जुनाच्या पणजी राजधानींतल्या आझाद मैदानांतल्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे राज्याचे गव्हर्नर PS श्रीधरन पिल्लेजी. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात स्वतंत्र सैनीक संस्थेचे अध्यक्ष बाबदाद देसाय तशेंच बाकीचे स्वतंत्र सैनीक फुडारी हांगा हजर आसात. आमच्या मदीं आसात आमचे MOS मिनिस्टर श्रीपाद भोव नाईक, तशेंच मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष नेते बाब युरिया आल्लेमांव, पुनीत कुमार, किरण मामा ठाकूर जे खास करून ह्या सुवाळ्याक हांगासर हजर आसात, तरुण भारतचे संपादक, बाकी सगळे प्रशासनातले अधिकारी, DGP आणि खास करून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतले भुरगे म्हणजे मित्र आनी मैत्रिणींनो, विशेष करून उपस्थित आशिल्ले म्हणजे पत्रकार भाव आनी भयणांनो. 18 जून डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे 18 जून 1946 हो दीस समेस्त गोंयकारांक सदोदीत याद उरपाचो दीस. गोंयच्या इतिहासांतलो हो दीस केन्नाच न विसरपा सारको दीस. डॉक्टर जुलियो मिनेजीस हांच्यांनी आमी जे सातत्यात सांगता की हो दीस हांगासर घडोवपा खातीर तांचोय बी व्हडलो वांटो आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे गोंयांत आयले आनी गोंयकारांच्या मदीं आमी म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमच्या गोंय मुक्तीची झुंज जी तेंच्यांनी पेटयली आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोंयकार पेटून उठले. 18 जून हो तो दीस. मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर प्रत्येक एक गोंयकार म्हणजे सगळ्या जुलमी राजवटींतल्यान वचपाक, जुलमी राजवट हांगाच्यान घालोवपा खातीर सगळे जाण एकत्र जाले आणि ते दिसाच्यान परत एकदां
म्हणजे क्रांतीची मशाल जी आसा ही गोंयांत नेटान पेटली. आमी म्हणटा की सातत्यात हो दीस सगळ्या भुरग्यांक सदोदीत याद उरपाक जाय. म्हणून तर गोंय सरकारान क्रांती दिन हो गोंयच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत ऑलरेडी घातला. वच न्ही, कुंकळीच्या उठाव होय बी गोंयच्या 9वी आनी 12वीच्या दोनूय पुस्तकांनी ऑलरेडी जे आसा हो इतिहासांत घातलेलो दीस आसा. ताच्या फाटलो उद्देश एकूच आसा, कारण 18 जून आसतलो, कुंकळीचो उठाव आसतलो, हो सातत्यात नवे पिडयेक, कारण आज गोंय मुक्त जावन जेन्ना 63 वर्सां पुराय जायत येयली तेन्ना फुडल्या पिडयेक सुद्दां हो दीस सातत्यात याद उरपाक जाय. ताज्या फाटलो हो इतिहास आशिल्लो, हो तांकां कळपा खातीरच सातत्यात आमी सदोदीत हाज्या खातीर प्रयत्नरत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत आमी म्हणटा की कुंकळीचो उठाव हो 15 जुलय होय दीस आमी दिल्लींतल्या त्या स्मारकाच्या समोर साजरोय करपाचो थारायला. म्हाका दिसता आतांच उलयल्ले स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष हे फाटल्या 15 जुलैक दिल्ली ते स्वता वचून आयल्या हें तांकां खबर आसा. कारण गोंयचो इतिहास हो देश पातळीचेरूय जावचो, कारण कुंकळीचो उठाव हो देशाच्या इतिहासांत तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो. कारण भारत देशांत ह्या जुल्मी राजवटींत म्हणजे आमी म्हणटा कॉलोनियल रुलाच्या विरोधात जर सगळ्यात पयलो उठाव जर खंय जालो आसत जाल्यार तो गोंयांत जालो, आमच्या कुंकळेंत जालो. आनी पुराय भारतभर तें कळपा खातीर 15 जुलय हो त्या दिल्लींतल्या स्मारकाचेर दर वर्सा आमी सातत्यात मनयता. सरकार आपलो इतिहास सदोदीत याद उरपा खातीर आमी जें म्हटलां की पत्रादेवीचें तें स्मारक आसतलें किंवा आग्वाद जेल म्युजियम आसतलें, जो कितलींशींच वर्सां खितपत पडलेलो आग्वाद जेल म्युजियम आमी परत एकदां लोकार्पण करून, म्हणजे ज्या ज्या त्या आग्वादल्या झेलींत आमच्या ज्या फ्रिडम फायटर्सांक दवरलेले थंयसर आज परत एकदां रिनोवेट करून त्याच धर्तीचेर तें आग्वाद जेल म्युजियम तयार केला, जेणे करून आमच्या सगळ्या म्हणजे हांव हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी, कॉलेजीस ह्या भुरग्यांक म्हणजे इनोवेशन सायन्स तर कळचेंच, बट इतिहास कळचो म्हणून तेंच्यांनी आग्वाद जेलींतल्या त्या म्युजियमाकूय भेट दिवची, जेणे करून त्या म्युजियमांत गोंयतल्या वेगवेगळ्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो इतिहास आनी बाकीच्या तेजेर आधारीत केल्ली फिल्मूय ही आमी रेडी करीत आसा, ती पळोवपा खातीर सातत्यात तांकां मेळटली. पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, हिरवे गुरुजींचें स्मारक आसतलें, हें ऑलरेडी आमी तयार करपाक येता. येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं पत्रादेवीचें तें पुण्य स्मारक ज्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी विसरूंक ना. म्हणजे 30 ते 35 जे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी जशें म्हणटा की तेंचें बलिदान हें व्यर्थ वयचें न्ही म्हणून तें स्मारक आसा. तें पत्रादेवीचें स्मारकूय सरकारान पुराय करपाक घेतलां आनी येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या स्मारकाचेंय लोकार्पण जातलें. त्या स्मारकाच्या निमित्तान थंयसर आयिल्ल्या प्रत्येक स्मारकाचें बलिदान हें आमकां सातत्यात पिढ्यान पिढ्या याद उरच्या. 60 वर्सांच न्ही, 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां कर्नल बेनीपाल सिंगाक आमी केन्ना विसरचो न्ही, कारण जो 21 वर्सांचो तरणाटो आशिल्लो, सगळ्यात पयलीं पोर्तुगीजांतली गुळी जी तरी कोणी आपल्या छातेर झेल्ली आसत जाल्यार ती कर्नल बेनीपाल सिंगान आसा. आनी त्याच खातीर आमी सातत्यात आमी पत्रादेवीचोय स्मारक होय थंयसर तयार करपाक घेतलेलो आसा. आमी पळयता की त्या 18 जून 1946च्या उपरांत तब्बल जरी आमकां म्हणटा 1947 भारत देश जरी स्वतंत्र जालो, 14 वर्सां आमकां झुजत रावचें पडलें पोर्तुगीजांच्या जुल्मी राजवटीच्यान. आनी तें सगळें करत आसतना ह्या 14 वर्सांक म्हणजे देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो, बट 14 वर्सां उशीर जालो. आमी जर 14 वर्सां पयलीं स्वतंत्र जाल्ले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास आसा म्हणजे बारीक स्टेटीच्या मदीं आमी फुडें आसा, हाज्याय पेक्षा कितलेशेच एडवान्स फुडें आमी सातत्यात आसतले आसले. आमी जशें म्हणटा की 3 फायनान्स कमिशन म्हणजे एवरी फायनान्स कमिशन जी आसा ती पयलीं 3 फायनान्स कमिशन आमकां चुकली आनी त्या निमित्तानच आमकां आमी म्हणटा की स्टेटीचो विकास हो त्या निमित्तान फाटान उरलो. बट घडे म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 म्हणजे गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनीक, देशभरांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी तेन्नाच्या सरकाराचेर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रेशर क्रिएट जालो. आनी म्हणून काय आसना, विजय ऑपरेशन जें आसा हें 18 डिसेंबराक सुरवात जालें आनी 19 डिसेंबराच्या दिसा तो दीस उजवाडलो आनी आमकां गोंय मुक्त आमी करपाक शकले. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जायतीं सरकारां येवन गेलीं. प्रत्येक सरकारात आपल्या कार्यकाळात गोंयच्या विकासाच्या वाटचालीत सदोदीत आपलो हातभार लायला. गोंय टप्प्यान वाडत आसा आनी खऱ्या अर्थात जर आमी आज पळयलां जाल्यार ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास
म्हणजे जाका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ज्या पद्दतीन देशाचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर गोंयचोय विकास जावप हेंय खूब गरजेचें आसा आनी त्या निमित्तान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास हो वाखवण्या जोगी आसा. म्हाका दिसता हो विकास आमी जेन्ना म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें सांगपाची गरज ना की आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वयता आसतना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्या पासून आमी काणकोणांत आशिल्लो मनोहर पर्रीकर बायपास होय रस्तो सगळ्यांनी पळयला. असो एकंदर विकास हा विशेष भर जी म्हणटा ही ह्युमन रिसोर्साचेर. आमचो जो ह्युमन रिसोर्स जो क्रिएट करपाक जाय आमकां तरणाटी भुरगीं ही आमच्या विविध क्षेत्रांत फुडें वचपाक जाय. हाज्या खातीर IIT आसतली, NIT आसतली, बिट्स आसतली, GIM आसतलें, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आसतली, एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली, नव्यान सुरू करपी AHNVS एनिमल हजबेंड्री एंड वेटरनरी सायन्स आसतले. त्याच बरोबर आर्किटेक्टान सुरू केल्ले आमी नवीन कोर्सीस आसतले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्किटेक्ट आसतले. आर्ट कॉलेजीन सुरवात केल्ली आमी, नव्यान सुरवात केल्ली पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्ट आसतले. अशा विविध पद्दतींत आनी ह्याच बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या अंतर्गत केल्ले विविध हॉस्पिटॅलिटी पासून स्कील डेव्हलपमेंटात ते वेगवेगळे कोर्स आसतले. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संदी दिवच्यो इनोव्हेशन आसतले. ह्या सारकिले डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या अंतर्गत आमी रिसर्च आनी इनोव्हेशन हाका भर दिता आसतना ड्युएल डिग्री सिस्टम जी हातूंतल्यान सुरवात केल्या. गोवा युनिवर्सिटी सारकिल्या कॉलेज हितून गोवा युनिवर्सिटींत आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चेर एस्टाब्लीश केल्या जेणे करून भुरग्यांनी रिसर्च जो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत करचो हाज्याच खातीर आसा. म्हणजे क्रांती दिनाच्या ह्या दिसाच्यो शुभेच्छाय व्यक्त करता आसतना गोंयचो तरणाटो इनोव्हेशनांत फुडें वयचो. गोंयचो तरणाटो वेगवेगळ्या बाबतींत त्यांनी रिसर्च करचो आनी सरकार ताका सातत्यात म्हणजे हिस्ट्री शिकता आसतना सुद्दां रिसर्चाच्या बाबतींत फुडें वचपाक जाय. आर्ट एंड कल्चर हाजेरूय बी आमी भर दिता आसतना तेंय प्रिजर्व करपाक जाय. सरकार ह्या सगळ्या गोश्टींचेर सातत्यात भर दीत आसा. आमी नव्या प्रमाणात नवीन क्रांती देशात जाता आसतना जे आमी म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री तेंच्यांनी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आमकां दाखयलां. आमी ज्या अर्थी म्हणटा की चंद्रयानाचेर आमी वचपाक लागल्या, रिसर्च खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक लागल्या. ह्या स्पेसांत वचपाची आमी आमच्या वेगवेगळे सायंटिस्ट सॅक्रिफायस हे सदोदीत आमी याद दवरतले आनी म्हणून तर आमी स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ह्यो नोकरी दिवपाचो विशय आशिल्लो. फर्स्ट लिस्टांतल्यो 100% भुरग्यांक आमी नोकरी दिवन पुराय केल्यो आनी उरल्या फक्त जे सेकंड लिस्ट म्हणजे आमच्या सरकारात 3 फावटी लिस्ट ओपन केले. 3 फावटी लिस्ट ओपन करून सुद्दां 55 वर्सांचेर रजिस्टर्ड जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्याक सुद्दां नोकरी दिवपाचें कर्तव्य म्हाज्या सरकारान खंयसरच ना म्हणूंक ना. आनी तेय बी तांकां फक्त म्हणजे हार्डली 20 ते 25 म्हणजे 40 लोक उरले आसतले. क्वॉलिफिकेशन दिवपाचें काम हें सातत्यात केलां. काही जाणां फाटल्यान बसल्यातूय बी जेंच्यांनी नोकरी फाटल्याच दिसांनी नोकरीची लेटर्स घेतला उरलेल्याय 40 जणांचे. फक्त हांव आयच्या दिसा इतकेंच मागतां की फ्रिडम फायटरांची संख्या खूब कमी जायत आसा. हार्डली आज 2 ते 3 जाण हजर आसा. पण हाजी संद दवरून म्हाका दिसता ज्या फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांनी म्हणजे जेंच्यांनी निदान नोकरी घेतल्या तेंच्यांनी तरी क्रांती दिनाच्या दिसा हांगा येवन हजर रावप हेंय तितकेंच गरजेचें आसा. कारण आमकां त्या फ्रिडम फायटरांच्या खातीर आमच्या पेरंट्साच्या खातीर आमकां ह्या सरकारान नोकरी दिल्या म्हटल्या उपरांत आमी आयचो क्रांती दिन तरी विसरचे ना. ही त्यांच्या समर्पणार्थ आनी घेतलेल्या तांच्यांनी राज्य स्वतंत्र करपा खातीर लढले. आज आमी राज्याची सेवा दिवपा खातीर तरी आमकां दिल्ल्या नोकरेच्या मोबदल्यात तितकीच सिन्सियरली सेवा आमी ह्या राज्या खातीर दितले तितकेच सिन्सियरली ह्या राज्या खातीर काम करतले ही भावना आज तांच्या मनात रुजपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आयच्या परत एकदां हांव एक मुद्दा म्हूण आज श्रीमती लोबो सरदेसाई ही आमची फ्रिडम फायटर्स तेंचें फेलिसिटेशन करपा खातीर हांव मुद्दामून तांच्या घरा वचपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमाच्या उपरांत 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत तांचेंय कॉन्ट्रिब्युशन्स हे सातत्यात खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या गोंयच्या मुक्ती लढ्यात आशिल्ले. तांचो फेलिसिटेशन करपाक हांव घरा वचपाचोच आसा. आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशांत 1 जुलयच्या उपरांत नेशन वील इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंच्युरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एविडन्स ॲक्ट रिस्पेक्टिवली. कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप
हे 1 जुलैच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल मायंडसेटांतल्यान आसतना नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना. समेस्त गोंयकारांनी आमकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोवा हें स्वप्न साकार करपाक म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी वांटेकारी जावचें इतकेच ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा हांव स्वतंत्र सैनिकाक याद करता आसतना समेस्त लोकां कडेन मागता. जय हिंद, जय गोवा.